गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। वीज दर सवलत घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान मंत्री माविन गुदिन्होची निर्दोष सुटका 27 वर्सां उपरांत मंत्री माविनान घेतलो सुटकेचो श्वास। वीज घोटाळो प्रकरणात सत्र न्यायालयाचो निवाडो। पर्वरेचो रस्तो चवथी उपरांत करतले बंद। चवथीचे 5 दीस रस्तो येरादारी खातीर आसतलो उक्तो। पर्वरे आनी हेर वाठारांतल्या रस्त्यावयलीं फोंडकुलां बेगीनूच पुरयतले। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचें आश्वासन। सरकाराक पडल्या आपल्याच आश्वासनाचो विसर। पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोपो माफ करपाचें उतर दिवनूय कांय कडेन विक्रेत्यांकडल्यान जाता सोपो वसुली। परिपत्रक पावपाक कळाव जाल्ल्यान जाले सोपो वसुली। मुख्यमंत्र्यांचेर रजाव। कांगल्यो माट्टां घागऱ्यो हरण आनी माटोळेक लागपी हेर सामानान फुल्ले गोंयभरचे बाजार। माटोळेचे सामान विकत घेवपाक लोकांची बाजारांनी गर्दी। पाकिस्तानी नागरिकाक 44 वर्सां उपरांत मेळ्ळें भारतीय नागरिकत्व। सीए खाला नागरिकत्व मेळिल्ले तिसरे गोंयकार। आणि माटोळेच्या बाजारा वेळार वाहनांक नो एंट्री करपाच्या निर्णयाचे दिवचले 3 तेरा। गोमंतक टीव्हीच्या बातमे उपरांत पालिकेक आयली जाग। शिवाजी मैदानाचेर केल्ल्या पार्किंगची व्यवस्था। खबरो विस्तारान। वीज दर सवलत घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान आदलो वीज मंत्री आणि आताचो पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आनी हेरांची निर्दोष सुटका जाल्या। जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी हो निवाडो दिला। पळयात पुराय बातमी। 27 वर्सां पयलींच्या वीज दर सवलत घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान आदलो वीज मंत्री आनी आताचो पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आनी हेरांची निर्दोष सुटका जाली। 1994 ते 1998 मेरेन माविन गुदिन्हो काँग्रेस सरकारांत वीज मंत्री आशिल्लो। तेन्ना माविन गुदिन्होन कंपन्यांक वीज दरांत सवलत दिवपी 2 स्वतंत्र अधिसुचोवण्यो जारी केल्ल्यो। माविनाच्या ह्या निर्णयाक लागून कंपन्यांक फायदो जाल्लो, मात सरकाराक 4.52 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो आरोप करीत तेन्नाचे आमदार सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी माविन गुदिन्हो आनी हेर 4 जाणां आड क्रायम ब्रांचीत कागाळ केल्ली। क्रायम ब्रांचीन गुन्यांव नोंद करून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केल्लो। चवकशी सुरू आसतना माविन गुदिन्हो हांकां अटकूय जाल्ली। तशेंच ह्या प्रकरणात टी नागराजन, विठ्ठल भंडारी, आर के राधाकृष्णन, KVS कृष्णकुमार हांचे आड लेगीत कागाळ जाल्ली। उपरांत गुन्यांव फाट्यान तपास करून 6 नोव्हेंबर 2001 ह्या वर्सा आरोपपत्र दाखल केल्लें। सत्र न्यायालयान पुराव्यांच्या आधाराचेर 8 डिसेंबर 2006 ह्या वर्सा आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिलो। ह्या आदेशाक दुबावितांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें। न्यायाधीश नेल्सन ब्रिटो हांणी 26 ऑक्टोबर 2007 ह्या वर्सा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदो आनी भारतीय दंड संहिते खाला आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिलो। ह्या आदेशाक माविन गुदिन्हो हांणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें। सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका 10 वर्सां प्रलंबित आशिल्ली। 17 जानेवारी 2018 ह्या वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचो आदेश ग्राह्य धरिल्लो। हाचे उपरांत जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान आरोपपत्राचेर सुनावणी घेवन ती पुराय केली। My simple comment is I waited for 27 long years to get justice to deliver, and I'm very happy today that justice has been delivered. It has proved the majesty of law, and even though I waited for so long, I always said this was not prosecution as such. This was political persecution. I have always maintained it from the beginning. So I am happy to have come out of it. Ultimately, truth has to triumph, and rather I take this opportunity to thank all those who made this thing to happen, because I feel I have emerged even much stronger than what I am as a consequence of winning this case, because I always believed and had faith in the courts that I will get justice, and I got justice today. Even though it has been a long wait, it is worth the wait, because ultimately in the end what order comes or what is pronounced is much more than what one has gone through. I only wonder one thing, that 27 years you all are members of the press, all the ignominy, all the bad publicity, the way people have blackened me, I wonder who is going to give me back my honor and dignity
of what I lost in these 27 years. I remember earlier days, I could not even go for public functions. The way entire press came, it was first a media trial. I could not even face the public. I used to go to church regularly. I stopped going to church. Till today, that habit continues. And because everybody thought I have done some mistake. And what was the allegation against me? It was never of corruption. It was never of a quid pro quo. All that bottom line was that I issued a notification not going to the cabinet. That decision had to go to the cabinet. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. परवरेचो रस्तो चवथीच्या दिसांनी बंद करचे ना. चवथीचे 5 दीस मेरेन हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो आसतलो. 5 दिसां उपरांत हे विशीं योग्य प्लॅनिंग करून निर्णय घेतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. परवरे आनी राज्यातल्या हेर वाठारांतल्या रस्त्यावेली फोंडकुलां बेगीनूच पुरयतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. फ्लायओव्हरच्या कामाक लागून 24 ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन परवरे ओ कुकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो म्हणून सुचोवणी जारी केल्ली. ना परवरीचो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना. चवथीच्या 5 दिसाच्या उपरांत ताजेर वेवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतलें. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां, कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत परत पॉटहोल्स जातले तेय काडपाक लायल्या. गोंयभरच्याय रस्त्याचे पॉटहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयतले. सरकाराक आपल्याच आश्वासनाचो विसर पडला. पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोपो माफ करपाचे उतर दिवनूय कांय कडेन विक्रेत्यांक कडल्यान सोपो वसुली केली. पारंपारीक विक्रेत्यांक सोपो माफ आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अधिवेशनाक दिल्लें. मात आमकां तशें परिपत्रक येवंक ना म्हणून सोपो एकठांय करपी सांगतात. परिपत्रक पावपाक कळाव जाल्ल्यान सोपो वसुली जाल्या अशें मुख्यमंत्री सावंत हांचें म्हणणें. राज्यात नगरपालिकांनी पारंपारीक माटोळी विक्रेत्या कडल्यान सोपो कर घेतिल्ल्यान बोवाळ पडला. जे पारंपारीक माटोळेकार बाजारात माटोळेचें सामान विकपाक येतात तांचे कडल्यान सोपो वसूल करचे नात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगिल्ले. तशे निर्देश पालिका आनी पंचायतीकूय दिल्ले. मात पालिका आनी पंचायतींनी परिपत्रक मेळूं नाशिल्ल्यान माटोळेचें सामान विकप्या कडल्यान सरसकट सोपो वसूल केलो. हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता, कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एग्जाम करचो. माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो जेवन विकता पळय न्ही ताका सोपो लायना. तें तुवें सारकें डायरेक्शन इन्स्ट्रक्शन दिता. उलयला आमकां सर्कुलर येवचो पडटा. म्युनिसिपालिटी मिटींग आज म्युनिसिपालिटी चालू आसा वता भितर म्हाका उलोवपाक लागलो पळयता तें सांग म्हणून काका कसो वयता कितें सांगूया. तेणें तर सामकें डायरेक्ट उलयलें की गोंयकारांक माटोळेचो म्हणून सर्कुलर येवचो पडटा. तो सायड जावन कितें उलयतलो पूण सायड उलयतलो. तुमच्या कडल्यान सोपो घेतला कितले घेतले आनी पण आनी कितें तुमकां रिसीट बी दिल्या पण हे फावट सोपो ना अशें आयकलेलें ते पूण अशी जबरदस्ती करून घेवंक ना. आम्ही आता म्युनिसिपालिटी मध्ये मिटिंग झाली आमची त्या दिसा. आमकां म्युनिसिपालिटीन कितें सांगलां अजून पर्यंत आमकां सर्क्युलर येवंक ना. तर तुमी घ्या म्हणून जसो घेताले गेल्या वर्सा घेतला तसो घ्या म्हणून त्या खातीर आमी घेवपाक स्टार्ट केला. पण लोकांनी कोणी बोवाळ घालूंक ना न्हू. ना 1-2 जाणांक सांगले. तांकां आमी सांगले कितें तुमकां स्ट्रीप जाय स्ट्रीप सगळे जशें जाय तें जाल्यार म्युनिसिपालिटीक विचार मागीर तेंच्यांनी सुद्दां दिले. कोणी दिना म्हणून अशें कांय सांगूंक ना. फक्त विचारी ते आमकां माफ काय ना काय ते विचारी ते. आमी तांकां सांगले कितें आमकां सर्क्युलर येवंक ना. म्युनिसिपालिटीचे मॅडम हांगा तुम्ही विचारू शकता. म्हणजे सोप्या बद्दल अजून ऑफिशियली हे येवंक ना. ऑफिशियली काय येवंक ना. ऑफिशियली येताले आमी तेच मिटींग घेतला म्युनिसिपालिटी वांगडा. सगळे आसले सीओ सगळे आसले. तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलां हेजी चेअरपर्सनान आमकां अजून काय सर्क्युलर येवंक ना. सर्क्युलर येत जाल्यार आमी तुमकां इन्फॉर्म करतले. 280 रुपया काय एका स्क्वेअर मिटर दोन एका 560 रुपया आमी फारीक केले. पूण सीएमान सांगलेलें की सीएमान सांगलेलें की मातयेचे पयशे घेवचे न्ही म्हणून. ते म्हणटात कितें सांग आमकां नोटीस येवंक ना. आमी काय हे करतले काय म्हणून सोडूंक शकना. म्युनिसिपालिटी हय म्युनिसिपालिटी न्ही सोंपे वालो. हां सोंपे वालो.
100 घेतले दिवचे पडटले आणि तुमकां अजूनही गिरायक चालू जावंकूच ना. गोयच्या पारंपरीक माटोळी विक्रेत्या कडल्यान सोपो वसूल करचो न्ही म्हूण परिपत्रक काडिल्ले. मात शेनवार आयतार आशिल्ल्यान ते पालिका आनी पंचायतीक पावपाक कळाव जाल्ल्यान तांणी सोपो वसूल केल्ल्याचे मुख्यमंत्री सांगता खरो, पूण वसूल केल्या सोप्याचे कितें? हे पयशे तांकां परत मेळटले काय ना ते मात कळपाक मार्ग ना. ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू झालेलं आहे. पूण सोपो घेवपाचें नोटिफिकेशन त्यांच्या कडेन पर्यंत पावला. त्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून त्यांच्यानी गोवन माटोळी हे करपी आपल्याला त्यांच्या कडेन सोपो घेवचो. नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज त्यांच्या कडेन पावतलें. थोडेशे डिले जाल्ले. शेनवार आयतार आशिल्लो. मजगतीं पारंपरीक माटोळी विक्रेत्या कडसून आयतारच्यान घेतिल्ले सोप्याचे पयशे बेगिनात बेगीन तांकां परत करचे म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ट्विटा वरवीं मागणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चवथ 2 दिसांचेर पाविल्ल्यान सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. चवथीचे फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो बाजार चवथीच्या माटोळीच्या बाजारांत फुल्ला. कांगल्यो, माट्टां, घागऱ्यो आनी हेर रानटी फळां सयत शिरवडा, हरण आनी माटोळी लागपी सामान बाजारांत व्हड प्रमाणात विकपाक आयलां. सोमारच्यान ह्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या. माटोळीच्या सामान घेवपाक लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा. बाणस्तारी म्हणले काय दोळ्या सामकर येता तो माटोळेचो बाजार. बाणस्तारीत भरपी माटोळी बाजाराक लोक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. पयली माटोळेक लागपी सुपारेचे कात्रे, नाल्लांच्यो पेणी, वेगवेगळे तरेची फळां, रानफळां, केळीचे गडे, केळीची पानां आनी हेर सगळ्या तरेचे साहित्य बाणस्तारीच्या बाजारात सहजतायेन उपलब्ध आसताले. ताका लागून लोक हे सामान घेवपाक बाणस्तारी येताले, पूण आतां तशें ना. ह्या वर्सा माटोळेचे सामान जायते कडेन उपलब्ध आसा. कांय कडेन जाल्यार पावला पावला लोक हे सामान घेवन रस्ते कुशीक बशिल्ले दिश्टी पडटात. देखून ह्या वर्सा बाणस्तारीचो बाजार थंड पडिल्ल्याचें दिसून येता.
लोक कमी आसा बाजारांत कित्याक लागून असं दिसता? सामान कमी आसा काय म्हारग आसा? म्हारग अशें कितें जालें की लोकांची गर्दी कमी दिसून येता? महाग जालो न्हू, सगळें म्हारग जालें आनी लाकूड बी कमी आसा, नाल्लांची, सुपारीची. सो म्हारग म्हणून तें एक कारण आसूं शकता. ते एक कारण आसा. आनी लोकांक सारकें बसूंक मेळना जाग्यार, लायनीक एके लायनीन सारकें बसूंक मेळना म्हटल्यार. सो फाल्यां एखादी गर्दी जावपाक शकता? फाल्यां अंदाज आसा जातली अशी. पूण ह्या वर्सा लॉस शें दिसना तुमकां विक्रेत्यांक लॉस शें दिसना? ह्या दिसांनी तशें थंय चल्लें पळया. आनी कितें आहा, जेन्ना बाजार बुधवार बिरेस्तार येता तेन्नाय गर्दी आसता, बाजार शुक्रार शेनवार येता तेन्नाय गर्दी आसता, आनी बाकीचे कितें आसता तेन्ना गर्दी नासतना. पळय, सार्वजनीक गणपती आनी घरचो गणपती हो गोंयांत मोठ्या प्रमाणात हे करता. आयज अशी परिस्थिती आसा, बाणासारचो बाजार हो पारंपारीक कितलींशींच वर्सां पर्यंत हो चलतालो. आतां तो लोक आसा, पूण आज म्हत्वाचो मुद्दो तुका सांगूंक सोदता. आनी प्रत्येक गांवान आयज बाजार भरता. प्रत्येक रस्त्याचेर आपले जे लोक आसा जे आपले जे वस्तू आसा त्यो विकता. आनी रस्त्यार मेळ्ळ्या कारणान लोक बाजारात येवपाक मातशी फाटीं फुडें करता. कारण दुसरें कशें आसा, बाणासारी बाजार म्हटल्या बरोबर गर्दी. बाणासारी बाजारान होलसेल सगळे लोक घेता आनी वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर आपलो वेवसाय करता. म्हणून हांगा कदाचित लोक कमी आसूं येत अशें म्हाजें म्हणणें. काल रस्त्यार रावंक दिले ना लोकांक, आनी आज रस्त्यार आसा हरशीं. रस्त्यार आसा. काल पळय धांवडयले आनी ह्या पयसान आम्हाला राव म्हणून सांगलें. तिट्याक तिटो घेता. तिटो घेता आनी रावपाचें. काय कळना, 8 तारीख म्हणून काय तरी हे जाता. बाणासारीचो बाजार म्हणल्यार फेमस आशिल्लो, पूण ह्या वर्सा कितें जालें? कित्याक लागून अशें दिसता? कळना म्हाका पळय. पूण लोकूच ना, नाल्यार इतकी गर्दी जाताली, भरपूर गर्दी जाताली. बाणासारी बाजारांत, माटोळेच्या बाजारांत जी गर्दी जाताली ती सोमाराक दिसून येयली ना. सो आतां मंगळाराक लास्ट दिसाक हांगा गर्दी दिसपाची शक्यता विक्रेते व्यक्त करता. पूण बाणासारी ते फोंडा ह्या रस्त्यार जर पळयत जाल्यार सगळेच कडेन रस्त्याचे सायडीन जे विक्रेते फळ विकताले ते सुद्दां मोठ्या प्रमाणान सद्याक माटोळेचं सामान घेवन विकपाक रेडी दवरलेलें आसा. आनी ताका लागून हांगा खंय तरी गर्दी कमी दिसून येवपाचें कारण जे विक्रेत्याचें आसा तें खरें दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. पाकिस्तानी नागरीक ब्रँडन वेलेंटीन क्रेस्टो हाका 44 वर्सां उपरांत सीए खाला भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें. सीए खाला नागरिकत्व मेळिल्ले ते तिसरे गोंयकार. आतां मेरेन तिगांक भारतीय नागरिकत्व मेळोवन दिलां. तशेंच हे विशींचो एक अर्ज सध्या प्रलंबीत आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. अंडर सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट गोंय सरकारच्या वतीन आमी तिसरी सिटीजनशीप आयज मिस्टर ब्रँडन वेलेंटो क्रेस्टो ओरिजिनली पाकिस्तान नागरीक हाका दिता. आमी पळयता आसतना एज अ मुख्यमंत्री म्हणून खोस भोगता. मिस्टर ब्रँडन हो ताजे एन्सिस्टर्स ताजे ग्रँड पेरंट्स हे दोनूय अंजुनाचे गोंयकार 1947 लिबरेशन भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्ले आनी पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्या उपरांत ताची प्रॉपर्टी आनी तेजी हांगासर आशिल्ली. ब्रँडनाचे पेरंट्स पाकिस्तानच्यान 1981 गोंयांत आयले आनी गोंयांत येवन ते स्वताच्या प्रॉपर्टींत रावपाक लागले. ओरिजिनली आशिल्लो आमचो गोंयकार जो भारत देशाच्या फाळणीच्या पयलीं थंयसर गेलो, कारण आफ्टर ऑल पाकिस्तानी तेन्ना भारत देश आशिल्लो आनी ताका खऱ्या अर्थान म्हणजे परत हांगासर आयल्या उपरांत ताका सिटीजनशीपचे रायट्स मेळनाशिल्ले. म्हणून तर मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडलो. त्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्टाच्या अंतर्गत आज ताका देशाचें नागरिकत्व हें मेळटा ही ताच्या खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. आनी तेन्नाय म्हटलेलें की जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश हांगासर आशिल्ले म्हणजे हिंदू, सीख, इसाई, कॅथलीक ही बाय रिलीजन ही इज रोमन कॅथलीक आनी ताका ही सिटीजनशीप दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता की जवळपास 44 वर्साच्या स्ट्रगलाच्या उपरांत ताका आज सिटीजनशीप मेळ्ळी, नागरिकत्व मेळ्ळें. तो ताजी मिसीस आनी ताजी दोनूय भुरगीं ही सिटीजनशीप घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ली. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन, भारत सरकारच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. Thankful to the CAA
and the Goa government, NCM, and the central government giving me the citizenship. Waited for a long time. Came in 1981, and after 44 years, I've got the citizenship. Very grateful to all. कळंगूट बागा रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान सावतावाडो बागा वाठारांत भाजयेचो टेम्पो रुतलो. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांनी तशेंच कळंगूट गट काँग्रेस समितीन तिडक उक्तायल्या. उण्या दर्जाच्या कामा खातीर जबाबदार आशिल्ल्या कंत्राटदाराचेर सरकारान खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सर कितें जालां हांगासर आमी पळयलां की एक ट्रक कितें टेम्पो रोमलो आनी हांगा सॅवेजीन नीट लायन जॉईन केल्या कनेक्ट केल्या आनी ते सगळे हें जालें ओपन जालां आनी हांगा सकाळी एक व्हडलो लोड खाण्याचो ट्रक गेला आनी उतर गेला रोमला आनी आमची लायन फुटल्या PWDची. कितें मेन सिवरेजी लायन गेली हांगासर? हय जॉईन केल्या शुक्रारा ती सिवरेजी लायन जॉईन केल्या. ओके जॉईन केल्या म्हणून ते जमीन मातशी हे लूज आसली म्हणून ट्रक उतर गेला आनी लायन आमची फुटल्या. म्हणजे पोकळ जाली हांगासर. अच्छा तर तुम काम चालू आसा आमी जॉईन करतले. ओके ही आतां तुमची मेन उदकाची पायपलायन? हय ही मेन उदकाची लायन. खंयसर सप्लाय जाता हे उदक आतां? सावतावाड्या ही बागान म्हणजे सावतावाडो कळंगूट बागा ही लायन तुमची हे जाता. ओके सध्या शॉर्टेज आसतलें उदक? फाल्यां परवा जाता स्टार्ट फाल्यां जातले. सो आतां ऑलमोस्ट गणेश चतुर्थी एकूच दीस उरला आनी काम आयज कंप्लीट करतले. हांगासर गेलो आनी रोमलो आनी त्या कारण लागून ती उदकाची जी पायपलायन आसा पळय ती फुटली. वॉटर उदक शॉर्टेज आसा काम करता PWDचे. सद्या कशें आहा की सरान ऑलरेडी ब्रिफींग केला चड उलयना कमी हितून थोडक्या भितर हांव तुमकां सांगता की काल कितें जालें जे पळय सिवेजीचें काम आसा पळय तेका ते तेंच्यांनी कनेक्शन दिवपाक स्टार्ट केले. सो हांव सरकारा कडेन मागता कसली घाई आहा ते तुमी चवथी उपरांत करूं शकताले कित्याक फाल्यांच्यान चवथ आहा फाल्यां कोणाक गणपती बा हाडपाक जाय ते हाडटले. परवाच्यान चवथ आहा फेस्टीव सीजन आसा आनी आयज सकाळी पळयत जाल्यार तुमकां हांव म्हाज्या मोबायलांतून फोटोय शेअर करता. गुड्स कॅरियराची गाडी वयता आसतना कांदे बटाट्याची तेन्ना गाडी ती रोमली गेली वयली. खूब त्रास जाले. फाटल्या दिसांनी आमी ट्रॅफिक सेला कडेन तो इश्यू घेतलेले. मागीर भारत पेट्रोलियमा कडेन आमी क्रेन हाडून ती गाडी काडली. थंयसर फाटल्या दिसांनी थंयसरूच PWDची पायपां फुटलेली. प्रत्येक हो जो बागा आनी बागा रोड बागा सर्कला कडसून बागा रोड आहा पळय रोड वॉश जाता. 15 वर्सां जाली कळंगूटची जी जनता आहा पळय तांकां त्रास जाता आनी खंय तरी हे जे सिवेज जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो फेल जालोलो आसा. हेका म्हाका दिसता सुपरवायझर ना, हेंचे चॅक करपाक इन्स्पेक्शन करपाक हेंचेर यंत्रणा ना आनी सरकारान हेजेर लक्ष मारपाक जाय. धारबांदोडे गणेश विसर्जन करपी व्हाळांत कोयराचे ढीग वाडत आसा. ह्या वाठारांत गणपती विसर्जन करपाक तळय नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाता. सुमार 50 ते 60 गणपती ह्या सुवातेचेर विसर्जन करतात. तशेंच विसर्जन स्थळाचेर वचपी वाट दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. तरी लेगीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केला. देखून संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून बेगोबेग वाट दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावे करीत आसा. आमचे हांगा कितली वर्सां जालीं दारून म्हणल्यार आमची पंचायतीक आमचे शेड गणपती विसर्जन करपाक हांगा ना. कितलीं वर्सां जालीं हांगा वर्सान प्रॉब्लम जाता. लोक हांगा सगळे उदकांत सगळे घाण माती सगळें उडयता आनी सगळें डस्ट करता. तितून आमचें विसर्जन करता गणपतीचें. कितले गणपती आसा? म्हणजे आमचे टोटल सगळे गणपती 60-70 सुमार गणपती आसा हांगा पायता. पूण अजून ती वाटूय बीन सारकी केली ना. हांगा वाट ना, शेड ना. रातचे काळ वयपाक सगळें देंवपाक त्रास जाता. खूब प्रॉब्लम सगळो त्रास जाता. कितले वर्सां जालें हांगा बांदता कांय एक्शन अजून घेवना. पंचायत बांदता म्हणटा अजून पर्यंत बांदूं ना. अशें काम बरें करता पंचायती पूण अजून हें आमचें तें खूब काम उरलां तें मातशें बरे भशेन करचें हें आमची अपेक्षा आसा. धारबांदोडे हांगा जे गणेश विसर्जन जाता थंय अजून पर्यंत गणेश विसर्जन शेड बांदलेली ना. त्याच प्रमाणे जी वाट आसा ती सामकी डेंजरस जाल्ली आसा. कारण हांगा कचरो उडोवपाचें काम मोठ्या प्रमाणांत जाता आनी ताका लागून ह्या व्हाळाचें उदक आसा तें दुशीत जाल्लें आसा. त्याच बरोबर हांगा जी पायपलायन
जे कांय दिसा पयलीं हांगा जे रस्त्याचें रुंदीकरण केल्लें ताका लागून हांगा जे वचपाची वाट आसा ती सारकी ना आनी ताका लागून आतां गणपती 1.5 दिसाचो 5 दिसाचो 7 दिसाचो तशेंच सार्वजनीक गणपती पावपाक हांगा खूब प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसा. सो हांगा पंचायतीन बेगीच्या बेगीन हे 2 दीस उरल्या ते 2 दिसा भितर हांगा ते वाटेचे निवळ करून दिवचे अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. तुम्ही केन्ना पानाच्या आकाराचो आणि पानासारको दिसपी पाखो पळयला? सैमातल्या अशा आगळ्या वेगळ्या आणि चमत्कारी गजालींचे संरक्षण आणि संवर्धन करप गरजेचें. पळयात सैमाचो हो चमत्कार. आमच्या घरा कडेन एक म्हाका पाखो मेळ्ळो, फुलपाखरू हांवें खूब तरेची पळयल्या. पूण आतां कितें आसा, पर्यावरणान येयलो म्हणटकूच नवे तरेचे जिवास्म म्हाका पळोवपाक मेळटा आनी तेजेर हांव तुका एक असो म्हणजे पर्यावरण म्हणजे कितें हें चिंतूंक लागता. काल आमच्या घरा कडेन एक पाखो येयलो. तो पाखो म्हटल्यार एक चिकवाचें पान सुकलेलें पडल्या सारकें दिसता. पूण तो ज्या वेळार तेजी पाखां उगडी करता न्हू त्या वेळार तितूसून एक सैम जो तो दाखयता न्हू तो अजापाचीच गजाल. आनी हें हांवें फर्स्ट टायम पळयलां. इतकें हें अशें की पर्यावरणान वेगळे नेचरान जें पळय कितें भरलेलें आसा न्हू हें आमी डिस्ट्रॉय करपाक जायना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचता. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशें मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जें आसा हे गोमंतक दैनिकान